आयज आसा मी पिलेन पंचायती कडल्यान जो रोड टुवर्ड्स हांगा वयता आमच्या इंडस्ट्रियल एस्टेट कितले म्हयने जाले खंय हांगासर स्ट्रीट लायट्स ना. सो हांगासर पयलेच पॉटहोल्स अशे पडलेले की कोण ना कोण खंय ना खंय बायकींतल्यान पडों शकता आनी मरों शकता. फाल्यां पडलो जाल्यार तो खंयचे खळयेन पडों शकता, सायडीन शेतांनी पडों शकता. पण लायटी नासल्या कारणान आयज हांगासर कोणूय मरों शकता. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते खंय न्हिदलां. सो मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन हांगासरले लोकल एमएलए कडेन परत पंचायती कडेन की ह्यो स्ट्रीट लायट्स आहा त्यो जाता तितले बेगीन घालच्यो. कित्याक हांगासरलो इतलो स्ट्रेच आसा पळय तो हांगासर सध्या पेटना. हांगासर कांयच ना. कितले म्हयने जाले. कित्याक लागून फायनली इतलो तुमकां सगळे आमी टायम टू टायम सगळो तुमकां बिलां भरूंक जाय, हें करूंक जाय, ते इतले तुमी घालता पयशे खंय. आयज लोकल्स मरता, हांगा लोकल सफर जाता. सो मुद्दाम तुका लागून ते दाखयता. हांगासर मुद्दाम असो हे मार हांगासर पळय खंयची लायट दिसता जाल्यार पळय हांगासरल्यान ती सायडीक दाखय. फूल स्ट्रेच हो त्या सायडीक दाखय. दिसलो ओके. सो मागता हांव पंचायती कडेन जाता तितले बेगीन ह्यो लायटी घालच्यो. कित्याक जेन्ना पंचायत दुर्लक्ष करतली असल्या कामा कडेन तेन्ना कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा. आनी मिनिस्टरा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन तेणें हांगासर लायटी घालून घेवच्यो. पंचायती कडेन फंड आसतलो, एमएलए फंड आसतलो खंयसर तो तेणें आतां काडचो भायर आनी ती हांगासरले जाता तितले लायटी रिपेर करच्यो. हांगासर पळयता हांगा पॉट होल्स अशे पडलेले की आमकां पुरयता म्हणसर हांगा 500 मीटर आसा जो स्ट्रेचूच पुरयता म्हणसर फूल आदेश गेलो. पण कसले डेडली पॉट होल्स आसा पळय ते आमी जेन्ना पुरयतना आमकां कळ्ळें. सो आतां मागता की हे हितून पॉट होल्स फुडें जे आसा पळय तितून कोणूच पडचो ना, कोणाचो जीव वयचो न्हू. सो रिक्वेस्ट जाता तितले बेगीन आमची एक्सेप्ट करा आनी जाता तितले बेगीन काम करा. थँक्यू.